आडोवन दवरपाक जाय. आयज आमी आमचेच कॉन्स्टिट्युशन आसा, आमी 144 पावोंकूच ना अजून, आनी आमगे सांगता आमकां बिएनएस लागला, हे लागला. आमी आमच्या मेरशे गांवानूच आहा, ती दोन बेंची ती आमकां वचपाक दिना. तुम्ही आमचा आवाज भितर पावोवपाक जाय. असेंब्लीच्या भायर आमी आवाज करता, असेंब्लीच्या भितर तुम्ही आवाज करपाक जाय. आणि आज हे दोन्ही प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आणि युनिटी प्रोसेसर स्टेप जावपाक जाय. आणि एक मेसेज दाखोवंक जाय, जसं तुम्ही आज मेसेज दिला की आम्ही चिमलाच्या युनिटी ऑफ विलेजर्स सांगलेले, आणि ती आता युनिटी मॉल वर्सीस युनिटी ऑफ गोवन जाल्ले आसा. मोळपापणीचो आज आम्ही गोंयकारांक चिंतपाक गरज आसा. हो सरकार बीजेपी सरकार उचितीचें वयतलो. जेन्ना कॉलिंग एटेन्शन येयल्ले आमी उलयल्ले आनी आमी सांगिल्ले हे सरकाराक, बाबा हो सरकार म्हणजे हो लोकांनी निवडून हाडलो सरकार. जेन्ना जेन्ना असले प्रश्न येयल्ले जे लोकां विरुद्ध जे वस्तू काँग्रेसा टायमार आशिल्ल्यो, जावं ते रिजनल प्लॅन जावं ते SEZ, जेन्ना लोकांक नाक म्हणले जाल्यार काँग्रेसा सरकारान जेन्ना ओपोज करून स्क्रॅप केल्ल्यो. आज हो लोक हे मूळ गोंयकार समज तरी कसली एक प्रकार नाक म्हणटा, आनी हांव जाणा ते प्रमाणे हांव वचून चोयला थिंगा सुवातेर हे आमगेले ST भवानी राखून दवरलो जागो. हो तरी समज बीजेपी सरकार कातून काबार करूंक वता, म्हाका सुद्दां लोकांक चिंतपाक गरज आसा. आज आमी म्हणटाय आज लोक तो उडोवप एकलो मिनिस्टर म्हणटालो काँग्रेसान हे सॉल्व केलें म्हणून. काँग्रेसान जे 60 केलें ना, हे 14 वर्सांनी कोण दाखयलां. इतली प्रोटेस्टां केन्नाय जावन आसली, ही आतां जाताय. कित्याक जाताय, कित्याक हेंकां हेंगे पोट व्हडे जाले. ब्युरी बाब म्हणटा हेंगे पोट व्हडे जाले म्हणून. हेंगे पोटान न्हू आख्खे सगळे फॅमिली वाडले, आनी तेगे सारखे फॅमिली न्हू एक्सटेंडेड फॅमिलीज म्हण आहाय तोय वाडले. हांव मुद्दाम सांगता, युरीन सांगला हातीक उज घेन आम आदमी बारा आमी आम आदमी म्हळ्यार गोंयकार लोकां बारा मुखार वचपाचें. हे हातीक उज घेन आम आदमी बारा मुखार वचपाचें, हे तुमकां कळपाक जाय की हांव म्हणत होता तें. असेंब्लींतूय बाय स्वता सांगलोले. आज सगळ्यांनी एकठांय जावन जेन्ना आमी तेंको सीएमाको मांडले, सीएमा एकूच सांगलो की काल जी कोर्टा ऑर्डर येयल्या इन फेवर येयला लोकांच्या, सो हिंगसोन स्ट्रेट अवे हे मॉलाचे जो प्लॅन आहा हो स्क्रॅप जावपाचो, आणि हो स्क्रॅप जावपा जाय म्हणून हांव मुखार सरलोय. आणि सीएमान एक एश्युरन्स दिवपा जाय की सरकार मुखार आनी हेंकां ह्या लोकांक त्रास करपाक आनी हायकोर्टांत ह्या उंचोय कोर्टांत वचपाना, हे क्लियर आसपा जाय. जेन्ना विरेश काल उलयतालो तेन्ना तुमकां चोवपा जाल्ले, जेन्ना ते म्हळें की फकत 100 लोक आहा म्हणजे तांकां लोकां कोण गेलो ना. 25 लोक लासोन मेलो, थिंग यात्रेक गेलो कडेन लोक मेलो. आज ह्या लोकांक तेंक कोण गेलो ना. इतली पासून उलयला आमी तुम लोकांक त्रास करतले. हिंगा लोकांनी कोणे असली स्टेप घेवपाची पडा की एडवान्स स्टेप घेवपाची पडा, हे देखून आमी उलयल्ले. पूण आज म्हाका दिसता सगळे लोकांक एकठांय जावपाचो, सगळे लोकांनी हे चिंबेल लोकां सपोर्टा येवपाचो. कित्याक इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस मॉल, द होल थिंग इज हे सरकाराक माथ्यार तेंगे पावर मारलो आहा. तेंचे भेजियां कितें वयता तें कळना आतां, तेंका लोकांक कोण गेलो ना. हे तेंगे माथ्यार पावर मारलो, लोकांगे पावरान तेंगे भेजू जो आहा तो काडपाक गरज आहा भायर. आनी म्हाका दिसता हे लोक करतलो, आमी लोकां बरा आहाय. हो जो मॉलाचो प्रोजेक्ट आहा हो स्क्रॅप करपाक गरज आहा. हेजे मुखार आनी कांय चर्चा जावपा जायना, आनी एक स्ट्रेट अवे आश्वासन जावपा जाय, नॉट वर्बल, written through some order from the CMO office that they are not going to go ahead in making sure that this mall is a successful thing. कित्याक आज डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन कोर्टान जी ऑर्डर दिल्ली ती इन फेवर येयल्ली आहा, कायद्या प्रमाण येयल्ली आहा. एन्व्हायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ती जे तळी आहा तेजे जे जितले व्हांवये आहाय, जे तेजे दाव आहाय, उदका स्ट्रीम आहाय, जे नल्ला जाय, हे सगळे थिंगा ते येताय. आनी म्हाका सांगता हे जरी तर मॉल थिंग येयले हे सगळे कोलॅप्स जातले. प्लस सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक कायदो म्हणटा की असली मॉल येताय जाल्यार कॅपिटल सिटीन येवपा जाय, सो थिंग येवपाक गरज ना. जेन्ना कालच्या दिसाक मकर संक्रांती आणि ह्या दिसाक आमच्या सेशन कोर्टान बरें एक गोड जजमेंट दिलें, जे ह्या सरकाराक तिकट लागलें अशें दिसता. आज ह्या सरकाराक जो सरकार आम आदमीच्या लोकांपासत आज सरकारान ते आहा, खास करून आमचे ट्रायबल लोक जे लोकांनी 2010 सावन म्हाका उगडास आहा एक चेंज जावपाक जाय म्हणून, गोंयांक घडपाक जाय म्हणून एक परिवर्तनाच्या नांवान हे सरकार हाडिल्ले, गोंयकारान हाडिल्ले.
कितें चिंतून की कितें तरी बरें हे सरकार करतले म्हणून. पूण आज दूख जाता जेन्ना हे कॉलिंग अटेन्शनाच्या वेळार खूब चर्चा जाली आनी हे हेंगेली दादागिरी हुकुमशाय ह्या सरकारागेली इतली वाडलेली आसा, पोटमुट्टू वाडलेले आसाच हेंगेले. पूण आतां इतले घमंड, अरे आमी हिंगा आमदार म्हूण जेन्ना इलेक्ट लोक करता आनी लोकांक ते जेपड जाय तेच जावपाक जाय. आज कोर्टान क्लियर कट डायरेक्शन दिलेले आसा की whatever licenses were obtained by the tourism department, Panchayat department, they didn't stand in law. आज जेन्ना एक सायडी सरकार म्हणटा की सब ज्युडिस मॅटराचे डिस्कशन जावचे ना, पूण आज जेन्ना ह्या कॉलिंग अटेन्शनान आमी सरकाराक सांगले, इतली दादागिरी इतली हुकुमशायेन उलयले, दूख जाता. आनी ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदता, ही दादागिरी बंद करा. आज जेन्ना आमचे पर्यावरण राखपाक जाय, वंदे मातरम म्हणून तुमी हिंगा विधानसभेन मोशन हाडटा. वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू द मदर, म्हणजे आमची आवय, गोंयची माती, गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो न्हंयो हे आमी आज राखपाक जाय. सगळे प्रोटेस्ट करता. आयज ते एसेंब्लीन वचपाचे आशिल्ले, ते हांगाच आहा अजुनूय. एसेंब्लीन कितें डिस्कशन जालां तेवूय तेंचे विचारत. आयज खूब दूख असो दिसता म्हाका, कित्याक आमचे चिमलकार पळयता आसतले जास्त करून एसटी समाजाचे लोक, बहुजन समाजाचे लोक हांगा ह्या रस्त्यार जमनीर बसल्या. ते सायडीन विधानसभा चालू आसा, जाणटी बायलां आसा, जाणटी बायलां आसा, भुरगे आसा, दादले आसा आनी कश्टकरी समाजाचे लोक आयज आपल्याचो हक्क राखपाक, आपल्याचो गांव राखपाक, आपणाची जमीन राखपाक, आपणाचें उदक राखपाक, आपणाचो सैम राखपाक, आपणाचे दोंगर राखपाक, आपणाची शेतां राखपाक, आपले गोंय, आपलो गांव फुडल्या पिळगेक दवरपाक प्रत्येक गांवांनी भायर सरता. आनी तशेंच आमचे चिमलकार आपलो गांव फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून भायर सरले. गेले ते 6 म्हयने मायज जाले. हे झूज चिमलकारांचे चालूच आसा. युनिटी मॉलाच्या नांवान हो जो सरकार गोंयकारांक भायर मारपाक आनी भायली लॉबी भितर हाडपाक प्रयत्न करता. जे सुंदरशे तयार लेक, जो काय बरो म्हटल्यार निसर्गाचो एक उत्कृष्ट देणगी आसा, देवाची एक देणगी आसा, ही देणगी काबार करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. आमी गेले त्या विधानसभेनूय डिमांड केल्लो की हे युनिटी मॉल त्या जाग्यार हाडचे न्हू, जो चिमलकारांचो डिमांड आसा. ह्या असेंब्लीन परत आमी तोच डिमांड केलो. लोक कितलेशे दीस जाले हंगर स्ट्रायकाक, उपोशणाक बसता. 19 दीस, आयज 19वावो दीस आसा. फाल्यां गोंयचो ओपिनियन पोलाचो 60वो वर्ष आमी मनयता आनी 60 वर्सांच्या निमतान हेच काय ते हो बीजेपी सरकार आमकां दिवपाक सोदता. आमच्या लोकांक जेन्ना खूब जाण थोडे लिडर परत परत म्हणटाले की बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून आमी हित राखपाक लागून आमी फुडें वयता आनी तेंची हित घेवन आमी ह्या विधानसभेन मांडटा आनी ते जिखून हाडटा. हेच काय ते हित. जेन्ना आख्खो गांव ग्रामसभेक 3 रेझोल्युशन घेता आनी 3 पास करून एनॉमसली कोणान ओपोज करिनासतना हे रेझोल्युशन फुडें धाडले, ते रिवोक करपाचे म्हणून सांगले, तेन्ना
वो कोण ते हे कांयच खबर ना. ते लोकांक पिशान काडपाक सोदता. हे सगळे लोक सांगतात, लोकांक खबर आसा, जो रिपोर्ट आसा तो दाखयता. इन्फ्लुएन्स झोन जो आसा तो सांगिना. म्हटल्यार आयज तांकां अशें दिसता की आमी गोंयकार पिशे जाले, गोंयकारांक कांयच खबर ना. सगळे गोंयकारांक खबर आसा. एक